जाल्यार तितून म्हाज्या हिसपान न्हू ते आयदनांचे वेस्ट आसता पळय ते वेस्ट आसा भरलेले आनी ते चिखल आहा. एक्चुअली हे हॉटेलाचे आमी सगळे एनओसी रिजेक्ट करून तांकां आमी ऑलरेडी डेमोलिशनाची ऑर्डर काडल्या आमच्या थ्रू. प्रॉब्लेम कितें जाता जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ हांव तेचेर आतां आरोप करूंक सोदता कारण सरपंच जेन्ना आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येतात हांगा आमी खूब फावटी पळयलें येतात आनी वयतात आनी ही असली घाण तेंच्या फुडल्यान जाता ती कशी परमिशनां दिता म्हाका कांय कळना. कारण जेन्ना असली घाण जेन्ना बिचार हे आतां दर्यार तुमी पळोवंक शकता तेंच्यांनी खाला उडयला खालांतून आमच्या आतां नुस्त्याचो सिजन चालू जातलो. सो आमी हे घाणीचें नुस्तें आमी खावप गोंयकारांनी भायले येतले आनी हॉटेलां चलोवन वयतले. आमी आतां कोणी म्हणटले पंचायतीक दिसता पंचायतीक दिसता आमी लास्ट टायम तेंचे क्लियर केल्लेले. आतां प्रॉब्लम कितें आसा जाणा ही वेस्ट खंयच घेयना सिवेज प्लांटाचेरूय घेयना. तितून आतां वेस्ट आमच्या गार्बेज सुपरवायझरान जेन्ना फोडून पळयली पळय तेन्ना वेस्ट तितून काळी गज कितें तरी घाणीची वेस्ट आसा. सो हांवें तेंच्या दोनूय मॅनेजराक सांगलां ते आयच्या आयज क्लियर जावपाक जाय कारण ते क्लियर जायना ते उदकांतून व्हांवून वयतले. उदका हांव आतांच तुमच्या माध्यमांतून रिक्वेस्ट करता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आयच्या आयज येवन हो वेस्टाचो कितें एक्झॅक्ट कितें ते करचें कारण आमकां ते खबर ना एक्झॅक्ट कितें ते. सो हांव मागता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवचें आनी ते एक्झॅक्ट चॅक करचें तशेंच तेजेर इन्क्वायरी करची कारण तो हाडून आपल्या प्रॉपर्टीन डंप दवरता बरो आसा पूण असो डंप दवरपाक शकना तो. कित्याक आमी तेजी गार्बेज व्हरतात गार्बेज जरी आहली कन्स्ट्रक्शन सायटीची कसली गार्बेज आहली व्हरतात हे आमी व्हरोंक शकना कारण हे सिवेज प्लांटाचेरूय घेयना. सो तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता की आयच्या आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवचें आनी ही कसली वेस्ट पळय ती स्वता तेंच्यांनी चॅक करचें आनी तेंचें लायसन जर दिलां तेंच्यांनी जाल्यार ते सस्पेंड करचें. आमी हेल्थाकूय लेटर केल्लें की अशें हे हॉटेलकार हाडटा हे हॉटेलकारांचेंच काम न्हू हे आनी कोण लोकल हाडून उडोवचें ना अशें. ही तेची प्रॉपर्टी आहा तेणें उडयला हे आनी हें दिसता हे प्रायमा फेसियाचो पयल्यार दिसता. सो आतांच सरपंचा कडेन सांगलां सरपंचाक सांगलां सेक्रेटरीकूय सांगलां आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पी आय आहा पळय ताका हें करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी खरें नजरेक हाडलें म्हूण आनी तुका एश्युरन्स करता की हेचेर कारवाई जातली विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम नाजाल्यार जे कोण हें केलां तेचें लायसन रिवोक करचें पडटलें with giving a prior notice to him. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.